गोंय जरी माणकुलें असलें तरी हांगसर विविध सुवातांचेर वेगवेगळ्या रितीन राजकारण जाता। केन्ना मतदार पक्षाक पळयता तर केन्ना मनशाक पळोवन मतदान करता। आयज पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत अंत्रुज मालाचो आढावो घेवया। साश्टी, तिसवाडी आनी बार्देसाच्या सावळेंत लिपिल्ल्या फोंडे मालाक खुबशे फावट योग्य फावो तशें म्हत्व मेळना। ह्या मालाक देवळांचो तालुको वा अंत्रुज म्हालूय म्हूण संबोधीत करतात। फोंडे मालांत विधानसभेच्या 5 मतदारसंघांची सिटां येतात। प्रियोळ, मडकय, फोंडे आनी शिरोडा तशेंच उसगांवचे कांय भाग जो वाळपय तालुक्यांत पडटा। सुवातांच्या आंकड्या बाबतींत साश्टींत बार्देस आनी तिसवाडी उपरांत हो तालुको 4थ्या क्रमांकार येता, जातूंत अनुक्रमान 8, 7 आनी 5 जागा आसा, जाल्यार दिवचलेत 3 आनी केप्यां 2 सिटां आसा। एका काळार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो भालेकिल्लो आशिल्लो हो तालुको, मात 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेंत तालुक्यान फाटल्या कांय वर्सांक भाजप, काँग्रेस आनी मगो ह्या वेगवेगळ्या पक्षांचेर आपलें नशीब मिरयतना पळयलां। फोंडे मतदारसंघ दीर्घ काळाक आदले मुखेलमंत्री रवी नायक हांचो भालेकिल्लो आसा, जांणी 1984 ते 1989 आनी उपरांत 1999 ते 2012 मेरेन प्रतिनिधित्व केल्लें। 2012 सालांत मगोचे लवू मामलेदार हांच्यांनी वेंचणुकेंत रवी नायकाक पराभूत केल्लो। 1989 ते 1994 मजगतीं रवी नायक मडकयचे आमदार आशिल्ले, मात 1994 वर्सा भाजपाच्या श्रीपाद नायक हांचे कडेन तांणी आपली जागा वगडायली। 1998 ते उत्तर गोंयचे खासदार म्हूण निवडून आयले आनी 1999च्या विधानसभा वेंचणुकेंत श्रीपाद नायक हांचो पराभव करून राज्यांत परतले। नायक हांचे दोगूय पूत रॉय आनी रितेश नायक हांकां तांच्या बापाय प्रमाण राजकीय बुद्धीची हुशारकाय ना, तशेंच हालींसराक भाजपांत प्रवेश करूनय ते आत्मविश्वास वाडोवपाक अपेशी थारल्यात। आतां प्रश्न पडटा, ही पोकळीक फुडें कोण भरून काडटलो? रवी नायकान हालींच काँग्रेस पक्ष सोडून भाजप पक्षांत प्रवेश घेतला। अजून भाजप पक्षान औपचारीकपणान तशें आपले उमेदवार जाहीर केल्ले ना। तशें रवी नायक फोंड्या भाजपाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडोवपाची अपेक्षा आसा, मात हांगा एक कितें निश्कर्श काडप अजून तरी शक्य ना। जाल्यार मडकय मतदारसंघात सद्याचे सुदीन ढवळीकर प्रबळ दिसता आनी भाजपान तांच्या आड उमेदवार उबो केल्यारय तांची जागा राखपाक ते प्रयत्नशील आसा। आतां उरले ते प्रियोळ आनी शिरोडा मतदारसंघ। प्रियोळचे प्रतिनिधित्व सद्याक अपक्ष आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे करता, जे पयले फावट आमदार आसा, जांकां पयलींचे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले संबंद आनी रवी नायका कडेन आशिल्ले लागींचे नातें आसूनय भाजपांत प्रवेश मेळपाची आशा आसा। 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप पक्षान तांकां जाहीरपणान तेंको दिल्लो आसलो तरी तांच्या प्रवेशाक अजून तशी कांय सहमती मेळिल्ली ना। हाचो अर्थ तांकां प्रवेश दिवपाचेर कितें आरक्षण आसूं येता। प्रियोळांत मोगोय ह्या फावट तितलीच ताकत लायतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना। जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोवा सुराज पक्षाचेर वेंचणूक लडयतले, तांच्यांनी प्रियोळांत विश्वेश नायक आपलो उमेदवार हें आदींच जाहीर केल्लें आसा। जाल्यार शिरोड्यांत सुभाष शिरोडकर आसा, जे आतां भाजपाचे उमेदवार आसा, जे येवपी वेंचणुकेंत म्हादेव नायका आड रिंगणांत आसतले। म्हादेव नायक भाजप, काँग्रेस उपरांत आतां आम आदमी पक्षांत आसा। फोंडे तालुक्यांत काँग्रेस पक्ष कमकुवत आसा आनी तांचे उमेदवार आत्मविश्वास वाडोवपाक शकना हें लागीं स्पश्ट आसा। हो एक तालुको जंय स्ट्रॉंग पॉयंट आसूनय भाजपाची हांगा ही गत आसा। हाचो अर्थ मोगोक ह्या स्थितीचो पुरायपणान फायदो घेवन पुराय ताकद पणाक लावपाची ही संद आसा। तालुक्यांत मतदारांची मनां जिखपाक पक्षांनी विविध कसली ना कसली दर फावट धडपड केल्या, मात ह्या फावट कसले यत्न चल्ल्यात हें खूब कितें अजूनय वाऱ्यार आसा।